रीण काडिल्ले ट्रकवाल्यांची थळाव्यो बँको भीड बाळगितात, मात कांय फायनान्स कंपन्यो आयकूंक तयार नात। फायनान्स कंपन्यो ट्रक ओडून व्हरपाक लागल्यात। सरकार म्हणटा गाडयो सध्या उखलच्यो न्ही म्हूण बँकांक समजावंक शकता। फायनान्स कंपन्यांच्या बाबतींत तें शक्य ना। ट्रकवाले म्हणटात फायनान्स कंपन्यांनी पाशेंस काडचें। कंपन्यांनी जप्ती सुरू केल्या। श्रीराम फायनान्स कंपनीन उसगांव पाळी वाठारांतले निकतेच 3 ट्रक जप्त केले। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान बँकांनी ट्रकवाल्यांक थोडे दीस समजून घेतल्यात। नोटिसो वतात पूण गाडयो वडिनात। मात फायनान्स कंपन्यांक रावपाचे पाशेंस ना। आपूण बँकांक सांगपाक शकता, फायनान्स कंपन्यांचे काय सांगपाक शकना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणिल्ले। ट्रकवाले म्हणटात सरकारान मदीं पडचे, ना जाल्यार वाऱ्यार पडटले। आमी अशें केलें की तुमी जे केसी थंय घालतात ते तुमी हांगा गोंयांतल्या गोंयान केसी घाला आनी आमी जे कितें आहा तें आमी हांगा कोर्टाक अटेंड करून जे कितें कोर्ट सांगता त्या पद्दती प्रमाणे आमी तुमचे पयशे फेड करून जे कोर्टाचे पद्दती प्रमाणे चलो। निदान कंपन्यांनी गोंयांत केशी घालच्यो, ट्रकवाल्यांक केशीक चेन्नय फावटी मारूंक लावच्यो न्ही, इतली तरी सवलत ट्रकवाले मागतात। जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिलें की जे बँकेचें आसा हें आपूण करूं शकता, फायनान्स आपूण करूं शकना। हें जे मुख्यमंत्र्यान जें उत्तर दिलें हें खंय तरी आमकां योग्य दिसना। कारण बँक किंवा फायनान्स जर गोंयान येता किंवा गोंयान एक ऑफिस ओपन करता जाल्यार सरकाराचें परमिशन हें म्हत्वाचें आसता। आनी सरकाराचें परमिशन जर आयज ना जाल्यार ते खुच्या कायद्यान तिणी बँक घातली ही सरकारान तेजी इन्क्वायरी करून तेजेर ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय। आमचो मुद्दो असो जाला की आमी कोणा कडेन वयचें आनी कोणा कडेन वयचें ना म्हणून हें आमकां म्हणून सरकारान हेजी ताबडतोब बेगीन दखल घेवची। आनी फायनान्स कंपन्यांनी थोडे दीस पाशेंस काडचे। मायनिंग सुरू जाले की सगळे हप्ते भरपाक ट्रकवाले तयार आसा। मात सरकाराय हे बाबतींत व्हडलेशें कांयच करपाक शकना जाल्ल्यान मायनिंग ट्रकवाल्यांक सध्या वाली ना जाला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। सांकवाळची उपसरपंच रोझालिना मुनिजा आड अविस्वास थाराव 7-8-0 मतांनी सोमारा पास जालो। पंच आशिल्ले 4 बायलांनी उपसरपंच पद एक वर्स वांटून घेवपाचें थारायल्लें, पूण रोझालिन राजिनामो दिवपाचें नांवच काडिना म्हूण निमणे अविश्वास थाराव हाडून तिका देंवयली। हे 4 जो पंच मेंबर आले त्यांचे मध्ये अंडरस्टँडिंग एक आसलें की वर्सा एकट्या डिवायड करून दिवपाचें। त्या प्रमाणे तेंगे डिस्कशन जालें आनी गेल 30 तारखेर तेणें सांगलें आपूण रिजायन जाता, आपूण रिजायन जावन दुसऱ्या चान्स दिता। जी आतां 3 जाण उरल्या तांकां म्हणजे 1 वर्सा एकट्या एक वर्स टर्म दवरलो तेणी। हे तेंचे मदीं अंडरस्टँडिंग आसलें, ते देंवपाकूय सोदिना आनी आमी कॉपरेशन करना, ताका लागून आमी ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल करुया। आनी ते दृश्टीन नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल करून आयज हे नो कॉन्फिडन्स मोशन तेजे पास जाल्लें आहा। कुडचडेंचे गार्डन एंजल्स चर्चीचे पॅरिशनर्सांनी आपले सांखळी उपास फाटीं घेतलो। फादर जेम्स टॉरेस सिल्वा गार्डन एंजल्स चर्चीचो पाद्री करचो आनी नवी फाब्रीक कमिटी नेमची म्हूण लोक फाटले 10 दिसांसावन उपासाक बशिल्ले। नवी फाब्रिका कमिटी केल्यारच नव्या पाद्र्याची नेमणूक मान्य करतले अशें लोक म्हणटात। सावर्डे कुडचडेच्या गार्डन एंजल्स चर्चीत फादर जेम्स टॉरेस सिल्वाक परत पॅरिश प्रिस्ट करचो आनी नवी फाब्रीक कमिटी करची हे मागणे खातीर 11 ऑक्टोबरसान पॅरिशनरांनी सांखळी उपास सुरू केल्लो। आता फादर जेम्साचो सल्लो मानून तांणी उपास फाटीं घेतला। शांती खातीर अपील केला, एकवटा खातीर ताणें अपील केला। हें ताचें ओपिनियन आनी ताचें मन जें आसा तें मानून घेवन आमी निर्णय घेतला हें आंदोलन आयच्या दिसाक बंद करूंक। सध्याची फाब्रीक कमिटी रद्द करून नवी कमिटी नेमल्यारच नव्या पाद्र्याची नेमणूक मान्य करून ताका येवकार दिवपाचें लोकांनी थारायला। अजूनय डायसिजन ऑथॉरिटीन ही नवी कमिटी एप्रूव करूंक ना। आमी आयज परत हांगासर रेजोल्युशनय आमी घेतलां लोकांचें आनी आमी हो डिमांड करतात, आमी जो नवो उपाधिकार हांगासर येतलो ताका आमी वेलकम करतले, ताका बरे भाशेन आमी घेतले। पूण उपाधिकार हांगासर अपॉयंट करच्या आदीं तांणी ही नवी फाब्रिका कमिटी अपॉयंट करची पडटली। समीर भट, प्रुडंटा खातीर। स्कुलांतल्या खेळगड्यांक मेरिट मार्क दिवपाचे पद्दतीचे खेळा धोरणांतले नेम बदलल्यात। अंदूसान बदलिल्ले नेम लागू करपाचो यत्न चल्ला। खेळांचे A, B आनी C अशे 3 गट केल्यात। A गटांतल्या खेळांनी कामगिरी सुदारपा खातीर सरकार चड आदार करतलो। खेळा धोरणाचो फेरनियाळ घेवंक सरकारान नेमिल्ले समितीचो वांगडी सचीव खेळा संचालक प्रभू देसायान बदल सांगले। The new pattern that we have decided to implement is a kind of cumulative system in which once the sports persons participate at taluka level,
and qualifies for district and further for state level, he would be earning marks at every stage. What is the reasoning behind this pattern of sports policy marks? The major reason why the cumulative system has been thought of incorporating is to avoid the possible or alleged misuse of sports merit marks. In some quarters, people still feel that there has been some kind of misuse by the students. In that, people tend to participate more at the state level tournaments, and then they don't undergo the rigors at the taluka level and district level. Will this new policy of giving marks be implemented right in this academic year? Yeah, the Goa Board's endeavor is to exactly do that, so that the students are well informed and it could be implemented from the year 2013-14. Would they be added to the aggregate marks of the student in the report card? सगळ्यात महत्वाची असे डिसिजन जाला की हे मार्क्स भुरग्याच्या टोटली भितर एग्रिगेटी भितर ॲड करचे आणि त्याप्रमाणे 10वी आणि 12वीचे जे आसता ग्रेडिंग सिस्टम आशिल्ल्या कारणान ultimately marks make a grade. Which are the highlights of the sports disciplines which have been categorized into A, B, C? A category we have archery, athletics, badminton, boxing, chess, football, hockey, men and women, judo, kabaddi, being a medal winning sport at the Asian level for last so many years, swimming, and of course diving, sports for deaf, table tennis, taekwondo, weightlifting, yachting, beach volleyball, water polo, basketball, squash, volleyball, karate, bodybuilding, baseball, and Special Olympics. What strategy would you have to make through the Directorate of Sports to execute this plan properly now? There would be more emphasis, there would be more attention and concentration on these games vis-a-vis the B category or C category sport, with greater emphasis in terms of finance, infrastructure, exposure, coaching, training, diet support. I think the A category sports should do well at the national level. इतल्यान खबरांची तरांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.